ते गावचे आमचे न्हू तांकां सांग तुमी आपलेच चला तो गांव प्रोटेक्ट कितें करूंक जाता आमी समक्ष ही मसण अशीच आजची हे मसणेक जे कोण पळय हांगा बंद करूंक सोदता हात लावंक सोदता एका देवा तुजे कडेन शिक्षा दिवपाची जबाबदारी आसा। आयतारा आखाडो दिवाडे ओल्ड गोवा सांतिस्तेवाच्या लोकांनी गंगा घाट आरती प्रकल्पाक विरोध केल्लो। थळार मोसंड आसा प्रकल्प लोकांच्या संस्कृताये आड येता म्हणून लोकांनी प्रकल्पाक विरोध उक्तायल्लो। कुंभारजुयेचो आमदार राजेश फळदेसायान मुख्यमंत्र्या बरोबर बसका घेवन प्रकल्प स्क्रॅप जातलो म्हूण आश्वासनूय दिल्लें। स्क्रॅप करता सांगला आणि ऑलरेडी सांगलेले ना पण त्यांची आरती घाट करता सांगला काय आरती घाट जावचो ना स्क्रॅप करता सांगला मात आता नार्वेचे आणि मोयेचे लोक वेगळीच बाजू घेऊन मीडिया मुखार आयले। आयकात तांचे म्हणणे। ते म्हणटा कितें की गांवान घाण नाका म्हणून आमी हांगासर हाडून आमी ते अंतीम विधी करता। हेज्या गांवान घाण नाका म्हणून दुसऱ्याच्या गांवान घाण करता। आयच्यानूच म्हाजे राजेश फळदेसाय हांकां आमदारांक विनंती आहा आनी त्याय लोकांक एक विनंती आसा की आयज पासून तुम्ही अंतिम विधी करपा खातीर हांगर जर पयलीं हाडटाले जाल्यार आयज पासून तुमची सोय तुम्ही व्यवस्थीत तुमच्या मतदारसंघात करता। आमी जो हो नार्वे गांव पडटा हो डिचोली मतदारसंघात पडटा आणि तो भाग पडटा हो तिसवाडी मतदारसंघात पडटा। आख्ख्या गोंयभर लोकांक ह्या प्रकल्पाचो नार्वेकाराकूच न्हू आख्ख्या गोंयभर लोकांक हेजो फायदो आसा। हे जे भायले लोक हांगासर जायटा अशी जर गंदगी तुम्ही देवळाच्या संस्काराक जर करूंक लागले जाल्यार आमचे इमेज हिंदूचे कितें उरतले हेजो गैरफायदो तुका दुसरे घेतले आणि असले तेंच्या कर्तृत्वा खातीर आमचो पूर्ण विरोध आहा। तशें हे वर्साच्या 12 म्हयने हांगा हे फेस्टिवल जातले हो जो गंगा आरती घाट जालो जाल्यार जातले हे हिंदू धर्मा खातीर आमच्या मोठे मोठे एक जतन केल्लें अशें एक धर्मस्थळ जातलें आनी हेजें आमी जतन करपाचो गांवच्या खातीर आमी तेजो फूल पाठिंबो आहा तेका आनी गोंय सरकारान तेका खूब पाठिंबो दिल्लो आनी तेच्या खातीर तेंच्यांनी हें केल्लें आसा। हेका कोणी आले गेले येले अपशब्द सांगले जावं कितें केलें तें कोणीच धरचें न्हू की आमचो गांवचो हेका पूर्ण पाठिंबो आसा। तेन्ना काल तेंच्यांनी जे स्टेटमेंट केले जे आमदार आसूं जावं आनी कोण आसूं एडवोकेट आसूं कितें आसूं तेंच्यांनी जो स्टेटमेंट केलो तो म्हाका तरी दिसना तांकां तो योग्य आसा। जे आमच्या हिंदू धर्मान आमच्या भितरूच आमच्या लोकांची झगडी लावप हे एक अयोग्य कशें दिसता। लोकांक कितें आहा ते प्रॉब्लेम सॉल्व करचे अश्यो लोकां भितर झगड्यो लावचे न्हू अशें हांव तांकां हें करता। प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी।